नमस्कार योकार गोवा टुडेंत सिद्धी गावस सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। लोकांचो इन्फ्रा प्रकल्पाक विरोध ना, झेडपी निकालावयल्यान स्पष्ट। विरोधी पक्ष प्रकल्पा विरोधी, बीजेपी कार्यकारिणीची टिका। फुडली विधानसभा वेंचणूक सावंत तानावडेच्याच फुडारपणांत। केंद्राचो गोंयांत केज फिशिंग हबाचो प्लान। गोंयांत 1000 फिश केजींची तांक। मायनिंग पिड्सांचो जाव येता वापर। एनआयओ वरवीं मॅपिंग, बारीक नुस्तेमारी करतले बंद। उत्तराखंडाच्या जोशीमठ वाठारांत ऋषिगंगा प्रकल्पार कोसळ्ळो हिमकडो। चमोलीच्या लघु धरण फुटलें। धौलीगंगा न्हंयक बुट्टी। 150 वयर लोक बेपत्ता। लष्कर वायुसेना अलर्ट। घरमंत्री शहाची गोंयाक धांवती भेट। कुडाळ मेडिकल कॉलेज उक्तावण। आयुष मंत्र्यांची वासपूस। बीजेपी कोर कमिटी बरोबर घेवपाचो बसका। उत्तराखंड अरिश्टाक लागून ताकतीकेन दिल्ली। आनी कोविड वाशिना ज्या हेल्थ वर्करांनी घेवंक ना तांकां निमाण्या पावण्यार घेवचीच पडटली। कोविडाचेर वाशीन वच उपाय चुकोवंक मेळची नात, आरोग्य खात्यान केलें स्पश्ट। लोकांचो इन्फ्रा प्रकल्पाक विरोध ना हें झेडपी निकालावयल्यान कळटा। सरकार कोविडाच्या अरिश्टांत कामां करतालो तेन्ना काँग्रेस धरून बाकीचे पक्ष सरकाराचेर टिका करताले। विरोधकांच्या उदरगती विरोधी अजेंडाचेर बीजेपीच्या कार्यकारिणीची टिका। राज्य कार्यकारिणीची बसका पणजे जाली। प्रभारी सी.टी. रवी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग आशिल्ले। 2022ची वेंचणूक खंय प्रमोद सावंताच्याच फुडारपणांत। नव भारत निर्माण करण्याच्या दिवसात वेगवेगळे विषय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुढे व्हरतात आणि जगात मान्य केला की मोदीजीचे नेतृत्व हे भारत देशात तर नाही, हे जगाचे नेतृत्व करतले हे सिद्ध जायत आसा। आम्ही ठरयला की आम्ही 300 कोटी जरी हाडले ते फक्त सेलिब्रेशना खातीर नाही, ते करता असताना पुराय गोयच्या 191 ग्रामपंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटीन बेजीक ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोन्ही कामां खातीर योग्य नियोजन करून आम्ही जेका म्हणटा हे मोठा। While the entire world and our country battling the COVID pandemic during most of the year 2020, the Goa government led by proactive Chief Minister Dr. Sawant, ably assisted by Health Minister and active warriors from various departments like Health, Police, have successfully battled the pandemic by providing adequate health infrastructure and medical facilities. However, the success of all the proactive decisions taken by the BJP government have left them, Congress and other parties, red-faced. They have also been trying to oppose many of the infrastructure projects which BJP government have undertaken with central assistance like infrastructure development in roads, railways, powers, etc. The result of the ZP elections have proved that to majority of Goans, these development projects is not an issue that is being made by the opposition parties and a vested interest, and the government is committed to complete the project for the benefit of the people of Goa. ह्या बजेटान इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आसत, हेल्था खातीर 35,000 कोटी रुपया आसतले। बाकीच्या सगळ्या डेव्हलपमेंटा खातीरचे जे एकूण सरकारान पावलां मारिल्ली आसात, एग्रीकल्चर सेक्टरा खातीरचे जे बजेट दिल्लें आसा त्याचे खातीरचे जे केल्लें आसा। आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे हे बजेट जे आसा ह्या बजेटाचेर आयज पर्यंत कोणा कडल्यान टिका मोठ्या प्रमाणाचेर जाली हें आमकां आयकूंक येवना। 2022तली विधानसभा वेंचणूक खंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेच्या फुडारपणांत। डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, उन्हें सरकार के नेतृत्व उनके ऊपर है और साथ तो हमारा अध्यक्ष सदानंद तानावड़े के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले चुनाव जाएंगे। रिजर्वेशन नेमा प्रमाण जाता, तातूंत कोणूच कांयच करपाक शकना। कार्यकर्त्यांनी खंय रिजर्वेशनाचेर निराश जावचें न्ही। टनाचेर ज्या प्रमाणे जे कितें रिजर्वेशन करूं जाय त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान केल्लें आसा आनी त्या रिजर्वेशनाचेर आमी सांगलें कार्यकर्त्यांनी एखाद्याचो रिजर्व जर जाल्लो आसत जाल्यार वायट धरपाचें अशें कांय हें ना, कारण अशे कितले तरी असंख्य कार्यकर्ते आसात। कांय आमी आसात की जे खूब फुडें फुडें पावत वतात, पूण आमचे बरोबर काम करणारे अजुनूय कांय कार्यकर्ते आसात ते अजून पंचय जावना, सरपंचय जावना। आमचे बरोबर काम करपी अजुनूय सकयल आसात। त्यामुळे एक इलेक्शनाक समजा रिजर्व जालो म्हणून सगळ्यांनी नाराज जावपाक जायना, आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय।
इतले मजगती ठरावीक वार्डांनी ठरोवन रिझर्वेशन केला म्हण काँग्रेस खंय कोर्टान चल्ली. वॉर्ड नंबर 1 to 9 एक सुद्धा सीट जो आसा तो बायल मनशाक रिजर्व दवरलेलो ना. म्हणजे आपल्याक खंयसर फायदो जातलो. आपूण खंय स्ट्रॉंग आसा, ऑपोजिशन खंय स्ट्रॉंग आसा, तो वॉर्ड वीक करपाक लागून तेंच्यांनी ते रिजर्वेशन थंयसर दिलेलें ना. बट एज अ ऑपोजिशन वी वील स्टीक टू अवर प्रिंसिपल 33% दिवपाचें. जें घडलां ते खंय तरी वायट घडलेलें आसा, तेजे लागून आमी कोर्टान वचपाचें प्लॅनिंग केलेलो आसा आनी वचून आमी थंयसर खंय तरी हेजेर स्टे हाडपाक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्राचो गोंयांत केज फिशींग हबाचो प्लान. गोंयांत 1000 फिश केजींची तांक आसा. NIO फिश कल्चर सुवातीचें मॅपिंग करतले. मायनिंग पिट्सांचोय वापर जावं येता म्हण केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री गिरिराज सिंग गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. जाळवणदारांक घेवन केज फिशींग पॉलिसी करतले म्हण नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरी सांगता. बारीक नुस्तेमारीचेर बंदी हाडपाचो केंद्राचो प्लान. हमने तय किया है गोवा सरकार से बात करके कि हम 30 को लैंडिंग सेंटर, जेट्टी, किसी भी मॉडल में जिसमें टूरिस्ट को भी गांव जाने का मौका मिले, वहां से टूरिज्म का एक नई पहल शुरू हो और साथ में साथ जो मछुआ भाई फिशिंग करके आते हैं वो अपने गांव में अपने नाव को लगा सकें, बोट को लगा सकें. कि पहला हम 1000 केज से ये काम शुरू करेंगे डिपार्टमेंट से मिलकर के. NIO ने 200 स्क्वायर किलोमीटर को चिन्हित किया है. CMFRI ने उसको संशोधित करके कि गांव के लोग कैसे जाएंगे, टूरिस्ट कैसे जाएगा, 73 स्क्वायर किलोमीटर को किया है. और उसके बाद जो माइनिंग का रिजर्वायर है, जो जनरल रिजर्वायर है, मैं उसको प्रायोरिटी के दोनों सेक्टर में. तो ये यहाँ इतना स्कोप है कि देश में कहीं नहीं है. तो इस पर कार्रवाई की बात भी हुआ है गंभीरता से. नहीं तो आने वाले दिनों में समुद्र में मच्छी नहीं मिलेगा, रेंचिंग नहीं होता. अभी हम रेंचिंग के लिए भी देश में एक पॉलिसी लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो छोटी मछलियों को पकड़ते हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. Which is in dilapidated condition, and it comes in the jurisdiction of MPT. So Honorable Minister's intervention with the Ministry of Ports and the central government scheme, हे सगळे तिनूय डिपार्टमेंटान जोडून ताणें आतां अनाउन्स केल्लें आहा. This is the big announcement for the mechanized fishing community. Market complex, state of art market complex at SPDA Margaon. थिंगा तशेंच आमी म्हणटा मार्केट कॉम्प्लेक्स इज ओनली डेवलप ग्राउंड, देर इज नो कॉम्प्लेक्स. सो तेंय आमकां एक बरें इट्स अ गुड प्रोजेक्ट वीच मिनिस्टर हेज एग्रीड टू टेक अप. उत्तराखंडाच्या रेणी वाठारांत ऋषिगंगा प्रकल्पार हिमकडो कोसळून चमोली हायड्रो पॉवर प्रोजेक्टाचें लघु धरण फुटलें. धरण फुटल्या उपरांत उदकाच्या हुंवारांत जोशीमठ वाठारांत बुट्टी मारली. अकस्मात लाटेंत 150 वयर लोक बेपत्ता. थोड्यो बॉडी मेळ्ळ्यो. धवलीगंगा न्हंयची पातळी वाडल्या. न्हंय देगेक लोकांक सुरक्षीत सुवातींनी हालोवंक सोद. बचाव कार्य सुरू. राज्यांत अलर्ट. लश्कर, वायुसेना अलर्ट.
आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। नारायण राणेच्या कुडाळांत SSP मेडिकल कॉलेजीच्या उक्तावणाच्या निमतान घरमंत्री अमित शहान गोंयांत धांवती भेट दिली। कुडाळची कार्यावळ सोंपोवन आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची वासपूस करूंक GMCन वचपाचो गोंयचे BJP कोर कमिटी बरोबर बसपाचो आशिल्लो। मात उत्तराखंडांत धरण फुटीच्या एमर्जन्सीक लागून थेट दिल्ली गेल्लो। सिंधुदुर्गांत सुवाळ्याक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री फडणवीस आशिल्लो। नारायण राणे जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णित करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर, डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले। और बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता। और राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया, और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए। महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची वासपूस केली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया। कोविड वाशिना दिवपाच्या मोहिमेच्या पयल्या पावण्यार वाशिना घेवंक ना त्या हेल्थ वर्करांक निमाण्या पावण्यार वाशिना घेवचीच पडटली म्हूण आरोग्य खात्यान स्पश्ट केला। कोविडा आड वाशीन होच उपाय आशिल्ल्यान हेल्थ वर्करांक खंय तो चुकोवंक मेळचो ना। 19,000 हेल्थ वर्करांची पयल्या पावण्यार नांवां आशिल्लीं 7,246 जाणांनीच घेतल्यात। 16 जानेर सावन हेल्थ वर्करांक कोविड प्रतिबंधक वाशिनां दिवपाची मोहीम सुरू जाल्या। कोविन पोर्टलात नांव आसूनय कितलेशेच हेल्थ वर्कर वाशीन घेवंक मुखार येवंक ना। जाणी वाशीन घेवंक ना तांकां निमाण्या पावण्यार वाशिनां घेवचीच पडटली म्हूण स्टेट फॅमिली वेलफेअर ब्युरोची CEO डॉक्टर वंदना धुमे उलयली। वाशीन देशाचे अपेक्स बॉडी कडच्यान मंजूर जाला म्हूण डॉक्टर राजन बोरकार उलयलो। Priority to healthcare workers and frontline workers initially. And as I had said that all this is, all the names etc., the messages etc. which is coming is through the portal. So all this is generated through the portal. So just we would be just telling the healthcare workers and frontline workers that now if your names are coming on the portal, if you all are getting the message, please take the vaccine now. Because if you refuse now and if you reject now, then there is a freezing of the names of the generation of the names for the healthcare workers and the frontline workers. So after that, their turn will come after the end of the 4th phase. So they will have to wait, because now after that when we say the 3rd phase and the 4th phase, it will be like the general population. So their names will not feature soon after the if they are not taking the vaccine now. And also it is initially now free of cost for these to
categories, frontline workers and healthcare workers. This vaccine is a tested vaccine. This is the need of the time. This is a safe vaccine and this is a effective vaccine. कोविड-19 आड वाशीन होच उपाय. वाशीन घेतकीच खंय इम्युनिटी वर्सभर तरी उरतली. सगळ्या हेल्थ वर्करांक 12 फेब्रुवारीक वाशीन दिवपाचो आरोग्य खात्याचो प्लान. Every 2 years or 3 years H1N1s come and hit us. Not very, with a big trouble for Goa, but then definitely when it comes to a nation, India, it hits most of the, your North Indian states. And every 2 to 3 years, we still have a problem. When did we start H1N1? 2009. Still we are worried about H1N1, right? But only one thing which helped us in H1N1 was again vaccination. Even now, vaccine is the only thing which is come, which is definitive which is definite to prevent the disease. Even if you go back and think about how do we manage all our patients, okay? We have various medicines, we have plasma therapy, all these things, okay? But it was not 100% definite therapy. Now, only thing which is come 100% definite, which will prevent COVID-19 is the COVID-19 vaccine. I'm one of the beneficiaries who is taking the vaccine. So for how long I will be in? See, as of now, this particular question, right now there is no specific answer. But then almost around 1 year will be the immunity which will be. Then again it will change person to person. Okay. But approximately it will last for around 1 year. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. शिक्षा विजन आणि विजन हॉस्पिटलान मेळून दिवचले 5वो दोळे तपासपाचो कॅम्प घेतलो. शिक्षा विजनान दिवचल वाठारांत आदल्या 4 कॅम्पा वरवीं 126 जाणांची दोळ्यांची ऑपरेशनां केल्यात. शिक्षा विजन ऑपरेशनां खंय ट्रेनी स्टुडंटांच्या हातांत दिनात. तज्ञ दोतोरूच ऑपरेशनां करतात. सगळ्या पेशंटांक रिक्वेस्ट करता एक पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल दोतोरान जो सांगप. आमचे मेडिकलान एक प्रोटोकॉल सिस्टम आसता स्टँडर्डायझेशनाचो. खंयचीय गोष्ट करता आसतना एका पद्दतीन करप. शॉर्टकट मारप ना. शॉर्टकट मारत जाल्यार कॉम्प्लिकेशन जाता. पयलीं चॅकअप, मागीर ऑपरेशन, मागीर चॅकअप. त्या सिस्टमॅटीक स्टँडर्डायझेशन प्रोसेसान वचत जाल्यार सदांच आउटकम बरो जाता. सरळ सांगू शकता की 126 ऑपरेशनांतली एकाय पेशंटान सांगचे की आपणाक कंप्लेन आसा म्हणून. जेन्ना आमी मोतुबिंदू काडटा ते दोळ्यान आमी लेन्स घालता. सो लेन्स जी घालता जी आमी आसता ती आतां युजली कशें आसता कॅम्पाक म्हटल्यार कशें आसतात खुबशे फावटी जे शिकलेले स्टुडंट करतात. तशें हांगा आमच्या विजनात स्टुडंट बी कशें कोण ना. सगळे जे आसात ते MS आसून सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा. पण आपल्या मृत्यूच्या नंतर आपले डोळे सुद्धा दान करपाचे. ते जर दान केले जायत जाल्यार जेका दृष्टी ना तेका दृष्टी मेळटली आनी तो जग पळोवपाक शकता. तमनार प्रकल्पाक लागून मोले कुळे धारबांदोडेच्या लोकांक 24 वरां लायट मेळटली. सावड्ड्याचो आमदार मंत्री दीपक पावसकार सांगता. 3 गार्बेज प्रकल्प जातकीच गोंय गार्बेज मुक्त जातले म्हण मंत्री मायकल सांगता. कलरकॉन कंपनीन केळशे मुरगांवच्या लोकांचो पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सोडयलो. राम मंदिराक पंचायत मंत्री माविनाची 2 लाखांची देणगी. सांखळे शेतकार मेळावो. गोंयभरच्यो एक खबरो. तमनार प्रकल्पांतल्यान मोल्या कुळ्या धारबांदोड्यात 24 वरां लायट मेळटली. हो वाठार इको टुरिजमाक फामाद जातलो म्हूण सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकार सांगता. धारबांदोड्या प्रताप नगरात रस्त्याच्या कामाचो नाल्ल फोडूंक तो गेल्लो. तेन्ना फुडल्या वाटचालीक ह्या वाठाराक इको टुरिजमा खातीर आमी सपोर्ट करतले. आमचे गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. इको टुरिजम ह्या जावचे प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां जावचे त्या खातीर तमनार प्रकल्प जो येता ह्या प्रकल्पांतल्यान मोल्या आनी पाटली कुळ्या आमी 24 वरां लायट दिवपाचे. जी 400 किलोवॅट तमनार प्रकल्प येतलो पूण तितूंतल्यान 11 किलोवॅट करून आमी मोल्या गांवांत आनी पाटली कुळे गांवांत ही लायट सप्लाय जातली. 24 × 7 जातली. आनी तेन्ना मोल्या म्हणटा तो खऱ्या अर्थान असो डिमांड येतलो इंटरनॅशनल लेवलाचेर. हांगा इको टुरिजमा खातीर जायती प्रपोजल येतली प्रायवेट सेक्टराक. बारीक एग्रीकल्चर जी इंडस्ट्री आसा जी एग्रीकल्चराच्या रिलेटेड जी इंडस्ट्री घालता ताका सुद्दां प्रपोजल येतली. नॉन पोल्युशन जे आसतले तांकां आन्सर थारो आसतलो. जे पोल्युशन म्हटल्यार कोळसो हाडून बंद करून जी इंडस्ट्री जातली त्या इंडस्ट्रीक धारबांदोड्याक थारो आसचो ना.
गोंयांतले तिनूय कोयरा प्रकल्प जातकीच गोंय गार्बेज फ्री जातले म्हूण मायकल लोबो उलयलो. तो कुट्टाळे सभाघराचे उक्तावणाक गेल्लो. आमचो आतां एक काकोरो आहा. काकोराचें काम नेटान चालू आहा. कंप्लिशन आमी पळयता सप्टेंबर एंड टू बाय ऑक्टोबर 15 ऑर एंड ऑफ ऑक्टोबर इतले पासून ते कंप्लीट जातले. आनीक प्लांट जो आहा हो बायंगिणी आहा. बायंगिणी 250 टन्स पर डे वेट वेस्ट प्लांट अत्यंत गरजेचो. हो आमचे फायनल स्टेजीचेर पावल्लो आहा टू गीव वर्क ऑर्डर. आतां एक्सटेंशन आमी 3 पाटी दिले. हो लास्ट एक्सटेंशन. सो वन्स दीस 3 plants are ready, Goa can be declared as a garbage free state. As far as wet waste is concerned and dry waste खातीर आमी incineration technology तेचोय आमी प्रपोजल मूव केल्लो आहा GWMC. कलरकॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेडान केळशे मुरगांवच्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्या. पायपलायन घाल्या आनी उदकाची टाकी बसयल्या. कितलीं वर्सां जालीं ती सोकला साकून उदक काडटाली, कितले त्रास काडून, आनी आयज ती खुशाल जाली सारकी कितें आपल्याक ती उदक पावली म्हणून. आनी आमगे जाणटे जाय त्रास काडून मेली आनी आमगे ह्या भुरग्यांक तुमी बरें केलें म्हण आमी तुमकां देव बरें करूं. कॅन वी रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट लायक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंटान व्हिडिओ केलो आमकां डायरेक्ट तांकां उदक दिवपाक मेळना बिकॉज सडन कंडिशन जाल्ले तें थोडे सिवील वर्क पायपींग वर्क डिफरंट आसलें. सो इन दॅट केस आमी मातसो एक डिफरंट वे हें केली. पायपलायनाचें उदक तीन कलेक्ट करपाक एक टँक बांदपाक आनी तें चिंतलें आमी. पूण तांकां आमकां फंड्स करपाक आमकां मातशें प्रॉब्लम जावपाक लागली. इवन पंचायत फंड्स वी कॅनॉट डायरेक्टली यूज. राम मंदिराच्या निर्माणा खातीर पंचायत मंत्री मोविनान 2 लाखांची देणगी दिल्या. लोकांनी खंय उर्बा घेवन देवकार्यांत वांटो घेवचो. अभियान जो चल रहा है वो फंड्स कलेक्ट करने का आप लोग सब मदद करेंगे और जो डबलिंग का नाम है वो और भी रोशन करेंगे कि इतना अमाउंट कलेक्ट किया गया. मैंने जो रकम दी है मैंने ऐसे ही नहीं दिया. दूसरों को भी थोड़ा एक स्फूर्ति मिले. आप लोग घर घर का अभियान जो कर रहे हैं 10 रुपया होने दो, 10 लाख होने दो या 1 लाख होने दो या छोटा रकम होने दो, बड़ा रकम होने दो, सबका उसमें भाग रहना चाहिए. साखळे रवींद्र भवनात सॉयल हेल्थ कार्ड स्किमी खाला शेतकार मेळावो जालो. सगळ्यांनी येऊन जर गावातले 3 लाख शेत पडीक आसा जर ठरयलें की आमी हेजेर कम्युनिटी आमी टुर्नामेंट करपा खातीर 2 लाख रुपया मोडटा तर आमी एकत्र येवन तेजे फेन्सिंग करपाक सरकार 10 लाख रुपया दिता. सरकार दिवपाचें तयार. तुमकां सांगता हार्डली यू कॉन्ट्रिब्युटेड 10% ऑफ इट. सरकार 10 लाख रुपया दिता. तुम्ही 1 लाख रुपया घाला. प्रत्येकाक 1000 रुपया पडटलो. हाज्या वयर पडचो ना. जोपर्यंत आमी आमचे पयशे घालिना तोपर्यंत ते आमचे दिसचे ना. दिसता पयलें किसान कार्ड आसपाक जाय, दुसरें किसान क्रेडिट कार्ड आसपाक जाय आनी तिसरें जे आमी सॉयल हेल्थ कार्डाचेर उलयता आत्तां आमी आमकां तपासूंक वयता. म्हणजे म्हाजो बीपी वाडला काय कितें, म्हाजो प्रेशर म्हणजे म्हाजो डायबेटीज वाडला काय कितें, म्हाजें क्रिएटीन वाडला काय कितें, म्हाजें वाडोंक ना. पण आमी हे तपासपा खातीर वयता. आमी आमचे रिपोर्ट काडटा. आतां जमनीचेय तपासपाचें लागलां. कारण आमकां जर जमीन फर्टायल जायी आसत जाल्यार आमकां सॉयल हेल्थ कार्ड हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. गरज आसा की जे गोंया मार्केटा भितर विकले वतात ते जर आमचे शेतकरी तयार करपाक लागत तर आमकां भायल्या गोंयाच्या भायल्यान घेवपाची गरज पडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतलेर सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.